नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। बीच क्लिनिंग स्कॅम लोकायुक्ताकडेन आमदार रोहनाची पर्यटन मंत्री आड कागाळ साक्षीदाराच्या वळेरेंत तेन्नाचो मुख्यमंत्री पर्रीकार ताणेच क्लियर केल्ली फायल। यूपीए राजवटीत ऑगस्टा वेस्टलँडाच्या हेलिकॉप्टर व्यवहाराचेर राज्यसभा तापली। पैसो खंय पावलो ताचो तपास सुरू। यूपीए मागतात तपासाचेर सुप्रीम कोर्टाची नदर। मयमुक्तीक सरकारान हाडिल्ल्या कायद्याक हायकोर्टात आव्हान। घरात जमनीच्या हक्कांक लोकांचे दावे। कोर्ट म्हणटा प्रक्रिया आनी मालकी हक्कांचो फुडार केशीचे निकालाचेर। आयतारा शिरोड्या मंचाच्या सभेक 3-3.5 हजार लोकांचे टार्गेट। अंत्रुज म्हालांतल्यान 4 मतदारसंघांतल्यान चलो शिरोडा रॅली। आणि मुंबई एफसी घरोवन स्पोर्टिंग क्लब पावले फेडरेशन कपाचे सेमीफायनलीत। सुभाशिष बोसान मारलो गोल। खबरो विस्तारान। बीजेपी सरकाराचे टुरिझम मंत्रालयातले बीच स्कॅनिंग कॅम्प आता लोकायुक्ताकडेन पावला। आमदार रोहन खंवटेन बीच क्लिनिंग स्कॅमात पर्यटन मंत्री दिलीप पर्वळेकारा आड लोकायुक्ताकडेन कागाळ केल्या। रोहनान साक्षीदारांची वळेरी दिल्या। तातूंत रक्षा मंत्री आनी तेन्नाचो मुख्यमंत्री पर्रीकाराक साक्षीदार केला। वर्साक 15 कोटींचे स्कॅम म्हूण रोहनाचो आरोप। उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्यो दर्यादेगो नितळ करपाक राम क्लिनर्स अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि भूमिका क्लिनर्स सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड या 2 कॉन्ट्रॅक्टरांक काम दिल्ले। मात दोन्ही कंपनीचे संचालक एकूच। वर्साक 15 कोटी धरून 5 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे 75 कोटी। मात दर्यावेळो नितळ करूकच ना म्हूण रोहनाचो आरोप। आमदार रोहनान हे प्रकरण लोकायुक्ताकडेन पावयला। पर्यटन मंत्री दिलीप पर्वळेकार, पर्यटन खात्यातले अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टर आड रोहनान लोकायुक्ताकडेन कागाळ केल्या। So I have taken this to the Lok Ayukta today, expecting that they will give us speedy justice to this case. कित्याक एक म्हणल्यार पहिले म्हणल्यार immediately what we have asked ki the contract should be terminated, the money paid to them should be refunded, and whoever are accused in this particular thing, आमी सगळे who are parties to this noting सगळ्यांक आमी भितर घेतिल्ले आसा along with witnesses. We have put the accused as the Honorable Minister for Tourism, the दोन्ही जे कोण directors of tourism त्या टायमार आशिल्ले ते। We have taken all the deputy directors who have signed on these notings, and along with these deputy directors we have taken all the directors of the 2 companies which are involved in this beach cleaning. रोहनान दिल्ले साक्षीदारांच्या वळेरेन रक्षा मंत्री आणि तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक साक्षीदार केला। फायल ताणेच क्लियर केल्ली। Additionally, we have attached a list of witnesses which are everybody right from estimation today, including the ex-Chief Minister Mr. Manohar Parrikar is included in the list of witnesses where I expect the Lok Ayukta to act upon. Ami Lok Ayukta, we have given a detailed document. Document is with you all now. So in that detailed document, we have actually channelized the investigation on how the investigation can take place and how the beach cleaning scam, which can go up to 75 crores, can be misused with taxpayers' money. आम्ही सरकाराकडे इमिजिएटली टर्मिनेशन मागिल्ले, आतांय मागता की इमिजिएटली टर्मिनेट करचो कॉन्ट्रॅक्ट। जे पैसे तांणी दिल्ले आतां पर्यंत ते रिफंड करून घेवचे, कित्याक इट इज नॉट पेड फॉर डुईंग नथिंग। आणि ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिझम should resign from his chair immediately for having given a particular तो मनीस वो मनीस त्या सगळ्या स्कॅमाच्या फाटल्यान मेन जाल्यार वो मनीस। आणि हे सगळे आम्ही पेपर डॉक्युमेंट दिल्ले आसा। आय एक्सपेक्ट द लोक आयुक्ता दॅट ही विल एक्ट ऑन दिस, आणि इफेक्टिवनेस ऑफ द लोक आयुक्ता हे लोकांक कळटलें की वेदर लोक आयुक्ता नवो जो अपॉइंट जाला तो इफेक्टिव्ह आसा काय ना म्हणून। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इज द विटनेस दिला where he has to be there because he has signed on a document where he had said the contract is messed up, and then after maybe under the pressure of tourism minister or whatever he has cleared the file for tendering process. कागाळ आशिल्ल्यांक लोकायुक्त खंय 15 दिसा उपरांत नोटीस काडटलो। विधानसभेतही हो विषय येत आसा। मात कॉन्ट्रॅक्टरांची सगळी बिलां क्लियर केल्ली नात म्हूण सांगून पर्यटन मंत्री आणि मुख्यमंत्री वेळ मारून व्हरता। निमणे हे प्रकरण लोकायुक्ताकडेन पावला। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि देवेंद्र गांवकार।
इटालियन कंपनी ऑगस्टा वेस्टलँडाच्या व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर व्यवहाराचेर राज्यसभा तापली। हेलिकॉप्टराक घेवन कॅबिनाची आणि तांचे उडपाचे उंचायेची अट सदळ केली। व्यवहारात मलय कोणे खाली काय म्हूण बोवाळ। कॅग आणि इटालियन कोर्टात भ्रष्टाचाराचो व्यवहार उक्ताडार आयले उपरांत यूपीए एनडीए गैर पेटला। यूपीए म्हणटा व्यवहार एनडीएच्या काळात सुरू जाल्लो। रक्षा मंत्री पर्रीकाराक विरोधकांनी सारकी जाप दिवंकूय दिली ना। To ask Mr. Manmohan Singh whether you had decided not to give any documents to the Italian government even despite the request. If so, did you make the decision yourself? Was it a cabinet decision or it was a super cabinet decision? The photos of blank 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 and blank 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 were shown to Mr. Husky in the trial by the Italian prosecutors and said, who are these? And he named them AP and the other. Of APs in this country, there is a AP heading Gujarat also. I hope we don't collect all the APs together when we talk of APs. शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, इन आंधियों से कह दो औकात में रहें। ये पता करने की कोशिश क्यों नहीं की कि किन लोगों ने पैसा लिया। इस चीज को बढ़ाने के बजाय गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर गवर्नमेंट संतुष्ट है पूरी तरह से कि इसमें गड़बड़ी हुई है तो उसको आना चाहिए क्लियरली जांच के साथ कि किन लोगों ने पैसा लिया है, कहां पैसा। To take actions the company and blacklist the company, take it from the Make in India project and Naval utility speed up the arbitration process and complete the investigation and take strong action, strongest action against whoever it may be who take money. Yes. Don't try to blackmail people. The country wants to know as to who instigated, who supported and who benefited from the corruption. We cannot let this pass. Given the above background, this inquiry will necessarily focus on the roles of these named in the judgment of the Italian court. It is also important for ensuring a comprehensive investigation that an individual with involved in Augusta Westland, even in tertiary manner, are removed from any direct or indirect role in investigation. The government will leave no stones unturned to bring to justice those that have committed this corrupt act against our national interests. किसका 4 इंच बांबू कट हो गया वो समझ गया। Investigation, they are on money trail. I cannot give the details of the investigation for obvious reason. But इसमें पैसा कहाँ गया, ब्राइबरी हो गया, ये सबको मालूम है। पैसा कहाँ गया ये ढूंढ रहे। मये मुक्तीक म्हूण सरकारान हाडिल्ल्या कायद्याक हायकोर्टान 5 जणांनी आव्हान दिलां। हो कायदो चालीक लायतना मयेच्या इवेक्यूय प्रॉपर्टींतल्या लोकांक सरकारान मामलेदारांकडेन घरां आनी जमनीच्या दाव्याक अर्ज करपाक लायिल्ले। याचिकादारान त्या प्रक्रियेचेरूच स्थगिती मागिल्ली। कोर्ट म्हणटा प्रक्रिया केली तरी जमनीचे मालकी हक्कांचे कितें ते केशीच्या निकालाचेर थारतले। कितली वर्सां जालीं मयेकार जमनीचो मालकी हक्क सोदतात। मये इवेक्यू प्रॉपर्टीचो विशय तडीक लावंक म्हूण सरकारान 2014 एक कायदो हाडलो, गोवा एबोल्युशन ऑफ प्रोप्रायटरी टायटल एंड ग्रांट्स ऑफ लँड बिल 2014। कायदो चालीक लावंक 15 एप्रिल सावन मयेच्या लोकांकडच्यान घरां आनी जमनीचो दावो करपी अर्ज घेवपाची सरकाराची प्रक्रिया मामलेदारा वरवीं चालू आसा। 5 जाणांनी हायकोर्टात वचून ह्या कायद्याकूच आव्हान दिलां। मये मुक्तीक केल्ल्या कायद्याक हायकोर्टात आव्हान दिलां। 5 जाणांनी हायकोर्टात आव्हान याचिका घाल्या। कायद्याचे संविधानीक पात्रतायेक याचिकादारांचे आव्हान। गोंय सरकार, ॲडव्होकेट जनरल आनी हेर 4 जाणांक केसीत केल्या पार्टी। कायदो चालीक लावपाचे प्रक्रियेचेर स्थगितीची मागणी। हायकोर्टान ही याचिका सुनावणेक दाखल करून घेतल्या, मात कायदो चालीक लावपाचे प्रक्रियेक स्थगिती दिवंक कोर्टान न्हयकार दिलो। सरकार ती प्रक्रिया चालू दवरूंक शकता, मात कोर्टान दिल्ल्या निकाला प्रमाण ते प्रक्रियेचो आनी मयेकाराचे मालकी हक्काचो फुडार थारतलो। केसीचेर फुडली सुनावणी ऑगस्टात जातली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। मांद्र्या साखळे उपरांत आयतारा शिरोड्या भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची 3री सभा। सभेक 3 ते 3.5 हजार लोकांचे मंचान टार्गेट दवरला। बुधवारा फोंड्या मंचाच्या युवा कार्यकर्त्यांनी रॅली काढली। अंत्रुज मालातल्या 4 मतदारसंघातल्यान रॅली काढली। मंचाच्या रॅलीत मोगोचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात वांटेकार जाल्ले। शिरोडेचो आमदार मंत्री म्हादेव नायक बीजेपीचो।
आणि बीजेपी सरकारान जे प्रॉमिसीस दिल्ले त्या प्रॉमिसान बीजेपी सरकार जे फेल जाल्ले आसा तेच्या विरोधान जे आंदोलन परत एकदा सुरू जाला तेजो एक अवेअरनेस कॅम्पेन म्हणून आमी बायक रॅली काडलेली आसा। 8 तारखेक शिरोड्यांची सभा जावपाची आसा, मतदारसंघांची आमी सभा सुरू केल्ली आसा। मांद्र्यान जाली, साकेन जाले, तिसरी सभा जी शिरोड्यान आसा त्या शिरोडेच्या सभेक सपोर्ट म्हणून एक सगळे फोंडेकार भायर सरलेले आसा। आमी आतां पर्यंत 6000 निमंत्रणां पावयल्लीं आसा। आमी एक्सपेक्ट करता एक 3 ते 3,500 लोक येतले। जाग्याची कमतरता असल्या कारणान काही थंय अडचणी जावंक शकता अशें आमकां आतां लक्षांत आयलें, पूण ते आमी मॅनेज करतले अशें आमी कालच्या मिटिंगान आमचें ठरलां। ग्रांट्स जे काँग्रेसीन इंग्लिशीक दिल्ले आसा ते आमी रद्द करतले, ते करूं ना आनी तेंचेर दबाव हाडप एक, आनी ह्या एकाडेमीक इयर सुरू जावच्या पयलीं फुडलें तेंच्यांनी निर्णय घेवपाक जाय म्हणून त्या एकाडेमीक इयर सुरू जावच्या पयलीं सगळ्या 21 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी 21 म्हणजे बीजेपीचे 21 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतल्यो तितून पयलीं सभा घेतले आनी मागीर जे मोगोचे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तितून सभा घेतले आनी मागीर काँग्रेसीच्या हितून आमी बाकीच्या हितून सभा घेतले अशें आसा। मोगोन तुमकां डायरेक्ट सपोर्ट केला हय, आमी सुदीनबाब ढवळीकर आनी मोगो पक्ष यांचो अभिनंदन करता आनी तेंचे हेजे स्वागतूय करता। मोगो पक्ष म्हणायला कालूच म्हाका कळ्ळें की आमी भाशा सुरक्षा मंच हांगा रॅली काडपाची आसा, त्या खातीर आमी सगळे हे मोगो पक्ष म्हणून येवना, मोगो हे भारत हे जे मराठी प्रेमी म्हणून सगळे जमलेले आसा आनी आमकां सगळ्या मातृभाशेचेर आमचें प्रेम आसा। ही भाशे खातीर सगळे लढटले आनी आमचो पार्टीचो सुद्दां आमचो पार्टीच्यान सुद्दां आमचो खूब सपोर्ट आसतलो। तेन्ना हें आंदोलन आमी चालूच दवरतले आनी आमी भाशा सुरक्षा मंचाक खूब सपोर्ट करतले। घेऊया एक विराम।